उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. बाळूजू ते मगच्या भावन आणि भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळा सुम्याक आराधन करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. ह्याच घडये आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत आनी सर्व आमचो वावर त्याच सुम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. आनी आज आनी ह्या फुडल्या हप्त्यांत जें कितें आमच्या जिवितांत जावचें आसा तें सगळें ताच्या कृपेन आनी दयेन बऱ्याक आमकां पडोवन दी म्हूण मागया. हे मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटोवंक फुडें सरतना आमची पातकां खालतेपणी वळखून घेवया. सुम्याचो आदार मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सरून सांगता, मोनाची तोंडां सरून वायट धोरण बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या सुरपण्यो सदां सांगता सगळ्या देवनांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्गींच्या बापा, भगवंत आंध्रो आनी ताच्या संगाती तुझ्या भगवंत रक्त साक्षांनी रगत वारी पर्यंत भावार्थ सांबाळलो आनी अशी ताणी महिमा जोडली. दयाळपणी आमचोय भावार्थ वाडय आनी त्या भावार्थ प्रमाणे जियोवन तुका मानूंक आनी सर्गींचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत
सर्गींतान देऊन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो उरतो की भुमी सगळी ताच्या परसळान प्रकशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें महाबाबिलोन. तें देवसराचें सान आनी अशुद्ध आत्म्याचें ताणें जावंक पावलें. वय ताणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्याचें. तेद्वा एक बळवंत देवदूतान व्हड एक दांत्या फेडो सरकून फातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे परी बाबिलोनाक त्या महाशहराक वैरतान काण जोरान सकला आपटितले. ते परत्यान बिलकुल दोळ्यांच्या दिश्टी पडचे ना. किंदरीर केलतल्यांसम, गितां गावप्यांसम, पिरलूक बुंगतल्यांसम आनी तुत्तुरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकोंक मेळचो ना. खंयचेच कसबाचे मनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे ना. दांत्यांचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकोंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकसचो ना. होकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकोनचो ना. कित्याक तुजे वेपारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर जानांगाक तुवें फटयलेली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची बोबशी म्हाका आयकली. ते म्हणटले, हालेलुया. कारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची. कित्याक ताणें दिवची फैसला खरी आनी निती प्रकार. आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी भ्रश्ट केल्ल्या त्या कालवंताचेर ताणें कॅस्तीचें फर्मान मारलां. ताणें वारयलेल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचे ताणें फारीक फोण घेतला. परत्यान ते भोवमान म्हणा लागले, हालेलुया. ती भस्म जातना उडटा तो धुंवर वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेद्वा देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें. शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती भागी. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडूप कर. उत्सवाच्या जेवणाक आपोने मेळिल्ली बागी. शेळयेच्या लग्नाक उत्सवाच्या जेवणाक आपोने मेळिल्ली बागी. संतोषान सम्या जय जय म्हूण ये पृथ्वे उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून येताचे समोर. शेळयेच्या लग्नाक उत्सवाच्या जेवणाक आपोने मेळिल्ली बागी. सर्वेस्परस देव म्हूण जना जाया. तो आमचो रचना आमी ताची जावन आसा. आमी तासलो ताच्या इंडाच्यो शेळयो. शेळयेच्या लग्नाक उत्सवाच्या उत्सवाच्या जेवणाक आपोने मेळिल्ली बागी. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबांद राव.
कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैनानूय वेडो गेल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हण जाणा जाया. ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवो, शहरा भितर आसात ते भायर धांवो आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तालवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातींच्यांक म्हण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्ती दितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणा दिश्टी पडतल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसंबळारांची गास आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हण चिंतून मनीस भियान शिरें सुकतले. तेदवा मनशा पोतू वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडतलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारना धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हण जाणा जाया. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. बाळक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आयचे पयले वाचप आमी आयकलें उगडापणाच्या ग्रंथांतलें अध्याय 18 आनी 19. आमी आयकलें जुआवन म्हणचे पडलें पडलें महाबाबिलोन पडलें म्हणून. आमी जायते फावटी बाबिलोना विशयांत पोरण्या सोल्ल्यांत तशेंच उगडापण ग्रंथांत आयकत हांव. हें बाबिलोन म्हळ्यार खंय आसा आनी हाची हिस्ट्री कितें आमकां भोवशा कळीत आसा आनी ह्या घडी आमी तसो इल्लो सुडास काडया. दोळ्याक दोळो दांताक दांत म्हणलें एक कानून तुमी आयकलां. जेजून सयत वांजेलां ताचो उल्लेख केल्लो आसा. तुमी सांगल्लें आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. हें कोणें दिल्लें तुमकां उडास आसा गे? खंयच्या काळाचें कळीत आसा गे? हाम्मुराबी म्हणलो एक राय आसलो बाबिलोनांत. अमोरितांचो सवो राय तो, आनी ताणें ताच्या काळार जें कितें कानून रुता केल्ले त्या काळार ताचें कानून सगळ्या संवसारार जावं पुरो एशियन इजिप्ट, मेसोपोटामिया आनी दुसऱ्या गांवांनी फामाद जाल्लें. आनी ताचें कानून ताची एक मादरी म्हणले बरी दवरून घेवन दुसरी राज्यां सयत राष्ट्रां सयत त्याच कानूना प्रमाणे जियेताली. मोइजेचें कानून कितें आसा तेंय इल्लेशें हाचे तावन प्रभावीत जाल्लें म्हणटात. देखून हाम्मुराबी पोरण्या काळार बाबिलोनाचो एक वर्तो राय, व्हडलो राय, नावाडीक राय, आनी ताचें कानून सगळ्या संवसारांत आजून, आतां हांवें सांगलें दोळ्याक दोळो दांताक दांत, तें कानून आजून सक्कड जण मानतात आनी समजतात. आनी प्रत्येक जावन थोड्या गांवांनी हें कानून आजून चालतेर आसा. आनी ताचे उपरांत बायबलाची पानां आमी परतयत आसतना पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकत हांव आनी एक व्हडलो राय नेबुकदनेझर. नेबुकदनेझर एक सर्वाधिकारी जावन आसलो आनी जें कितें ताणें चिंतलें तें तो करतालो.
आणि त्या काळार ताच्या काळार इस्रायल बाबिलोनाच्या बंदड गेल्ले आमी आयकत हांव जायते प्रवादी ह्या विशयांत उल्लेख करतात. एक भिरंकूळ राय तो, कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगूंक सुरू केल्लें हांवूच देव, म्हजे उपरांत म्हजे वयर कोणी नात, हांवूच देव. देखून हे दाखोवच्या खातीर ताणें जायत्यो संगती केल्ल्यो. ताचे चिंतपा प्रमाणे ताचेंच म्हणलें शहर, ताचेच म्हणल्यो इमाज्यो, ताचीच म्हणली मोरो आनी ताचेच म्हणलें सर्व संगतीक जें कितें ताच्या नांवार सक्कडी ताच्या नांवार ताणें बांदूंक सुरू केल्लें. कित्याक तो म्हणटालो हांवूच देव. आनी ताचे उपरांत आनी एक नांव आसा तें आमच्या जिणे काळार आमी आयकल्लें. तुमी हांगासर थोडे मलगडे आसात, तुमी गल्फांत काम करनासले जाल्यार तुमकां हाचें नांव कळीत आसा, नाजाल्यार तुमकां उडास आसतलें सद्दाम हुसेन. सद्दाम हुसेना कितें जालें म्हणून आमकां आयकून कळीत आसा, आमीच सका साक्ष. तो कितें म्हणटालो गी म्हळ्यार हांव नेबुकदनेझराचो आनी एक जल्म, आय एम द रिइन्कार्नेशन ऑफ सद्दाम हुसेन म्हणटालो, सॉरी नेबुकदनेझर म्हणटालो. देखून ताणें कितें केलें, नेबुकदनेझर कितें सगळें केलां तें हांव करता म्हणून ताणें पोरनें बाबिलोन, नास जावन गेल्लें बाबिलोन परतून त्याच जाग्यार बांदून हाडूंक ताणें प्रयत्न केल्ले. आतां बाबिलोन म्हळ्यार इराकांत आसा. बागदाद तावन एक 50 मैलां पयस आसचें, युफ्रेटीस न्हंयच्या देगेर असो गांव. आनी त्या जाग्यार आदलें बाबिलोन आसलें आनी त्या जाग्यार आपूण परतून बाबिलोन सिटी बांदता म्हणून गेल्लो आनी खंडीसान ताणें ताचें प्रयत्न केला. 1986 इस्वेंत क्वेरेश म्हणलो गांव सगळो ताणें नाश करून थंयसर एक शहर ताणें बांदलें, कोटें बांदलें, दोंगर ताणें बांदलो आर्टिफिशियल. आनी ताचे उपरांत व्हड व्हड इमाज्यो उबारूंक ताणें सुरू केलो. आनी भविश्या असल्या सर्वाधिकाऱ्यांनी सगळ्या संवसारांत जायते आसात सर्वाधिकारी, ताणें केल्लें कामां हींच. व्हडलीं व्हडलीं कटवाणां बांदचीं, व्हडलीं व्हडलीं इमाज्यो उबारच्यो, व्हडले व्हडले सांखो बांदचे, व्हडलीं व्हडलीं शहरां उबीं करचीं तांच्याच नांवार. तांणी बांदचें मनशाक बांदचें ना, तांणी बांदचीं बांदपां मात्र. हो नेबुकदनेझर कितलो एक सर्वाधिकारी म्हळ्यार आपुणूच देव म्हणटालो मात्र न्ही. सद्दाम हुसेन त्या नेबुकदनेझर जावच्याक ताणें कितें केल्लें तें वचूं करता. नेबुकदनेझरान हर एक ताच्या बांदपाच्या इट्यांचेर ताचें नांव घाल्लें खंय. तशेंच सद्दाम हुसेन म्हणटा म्हजेंय नांव हर एका इट्याचेर आसूंक जाय, म्हजी मोर ताचेर आसूंक जाय आनी मुखल्या पिळगेन समजोंक जाय की हांव जावन आसलो देव, हांव जावन आसलो ह्या संवसाराचो सर्व संवसाराचो अधिकारी, सर्वाधिकारी. देखून तो इराक मात्र न्ही, इराण आनी सगळ्या अरबी देशाचो अधिपती जावच्या खातीर जें कितें प्रयत्न करूंक जाय तें तो करतालो. आनी ताणें हांवें सांगले प्रमाणे ज्या पयलेच्या जाग्यार बाबिलोन शहर बांदून हाडलें त्याच जाग्यार बाबिलोन बांदून हाडूंक ताणें सुरू केलें आनी तें बांदलें सयत. पूण 2003 इस्वेंत आमी जाणाव ताचें राज संपलें. जें कितें बाबिलोन बांदूंक जाय म्हण तो आशिल्लो ताचें बाबिलोन शहर आखेर जालें आनी ताचो जिवी आखेर जालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें आमच्या जिणे काळार जाल्लें आनी हें आमी पळयल्लें आनी आयकल्लें घडीत. तर बाबिलोना विशयांत आमी आमच्या काळार मात्र आयकता मात्र न्ही, ताची देसवाटी पळयता. असलीच देसवाट हाच्या आदीं हाच्या फुडें जाल्ली आनी जाल्या म्हणून बायबलांत आमी वाचता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जुआवन केल्ल्या उगडपणांत आमी आयकलें जुआवंक एक दर्शन पडलें आनी त्या दर्शनांत तो आयकता पडलें पडलें महाबाबिलोन पडलें म्हणून. कित्याक महाबाबिलोन पडलें ताचेच तक कितें पडोंक ना. कोडेंगी तें संपूर्ण तरेन हुमटून काण दर्याक उडयलें. कारण कितें? कारण भोव सोंपें. कारण म्हळ्यार थंयसर बरयलां, जुआंव बरयता, तें जाल्लें ठाणें अशुद्ध आत्म्याचें, तें जाल्लें ठाणें देंवसराचें, तें जाल्लें ठाणें अशुद्ध सुकण्याचें. म्हळ्यार त्या जाग्यार राष्ट्रवादच चड गरजेचो जावन आसलो.
हे राय आपणच देव म्हणतले मात्र नाही, आमचे शहर आमचो राष्ट्र मात्र एक आणि तो राष्ट्र मात्र सगळ्या राष्ट्रांपैकी या संवसारात वंचलो. त्या देखून जे कोण म्हज्या राष्ट्रांत आसात तांणी राष्ट्रापासून जीव दिवंक सयत तयार जायचे म्हणली एक परिस्थिती लोकांच्या मनात घाल्ली. आणि त्या देखून थंयसर देवाक पयस करणं, राष्ट्राक पयलो जागो, रायाक पयलो जागो, ताच्या शासनाक कानुनाक पयलो जागो दिवंक सुरू केल्ले. आणि थंयसर देवाची सवळीच नातली. त्याच प्रमाणे त्या जाग्यार चड आनी चड बोंब्यांक पुजा करचो लोक आसलो, कित्याक थंयसर बली भेटोवची आसली सुकण्याची आनी मनजतींची. ताचे सांगता आनी तिचो वेव्हार प्रत्येक जावन बाबिलोन त्या काळार चड आनी चड वेपाराचें केंद्र जावन आसलें. आनी वेपारा खातीर मनीस कितें करूंक तयार आसलो, खंयच्याय रितीन कसोय वेपार करूंक. आनी प्रत्येक जावन मनशाक विकसोय वेपार थंयसर सुरू जाल्लो आनी मनशाच्या जिवाक सयत मोल थंयसर नातलें. अशें हें जाल्लें ठाणें देवसराचें, हें जाल्लें ठाणें अशुद्ध आत्म्याचें, हें जाल्लें ठाणें सर्व रितीच्या खोटेपणाचें. त्या देखून बायबल सांगता असल्या एका शहराक देव संपूर्ण तरान नाश करता. कसो? एक देवदूत आयलो आनी दांत्या पेडा सारको एक फातर घेवन ह्या शहराक मारता आनी दर्यांत उडयता. जेजून सांगलें आसा, कोणी जर म्हज्या अति ल्हान भावांक पातकाक ओडता जाल्यार ताका ताच्या गुमट्याक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवंक जाय, कित्याक ताणें फाटीं येवंक नजो. आमी सामान्य एक ल्हानसो फातर उडयल्यार दर्याक वेता आनी तो मागीर सोदलो जाल्यार तुमकां मेळचो ना. पूण दांत्या फातर बांदून उडयलें जाल्यार त्या मनशान वयर आयिल्लें बरी ना. ताणें फाटीं येवंकच नजो, ताणें मागीर परतून उदेवन येवंकच नजो. आनी हें घडता परत परत बाबिलोन शहराक. कोण ना कोण वेळा काळा प्रमाणे दुसरो मनीस येता, हांवूच देव म्हणूंक सुरू करता, हांवूच हें बाबिलोन बांदता म्हणटा, हांवूच ह्या शाराचो राय आनी सर्वाधिकारी म्हणटा आनी बांदूंक धरता. पूण परतून तें शहर परते वेता, कित्याक जें कितें देवान बांदूंक ना तें उरोवंक सादच ना. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, असले एक हंकारी राष्ट्रा विशांत जुआंच्या उगडापणांत म्हळ्यार बायबलाच्या निमाण्या पुस्तकांत मात्र न्ही, बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत सयत आमी आयकता अध्याय 11 थंयसर बाबेलाच्या बुरुजा विशांत आयकता. आनी बाबेलाचें बुरुज म्हळ्यार हेंच, बाबेल म्हळ्यार बाबिलोन. तांणी बाबेलाचें बुरुज बांदूंक सुरू केलें. आनी त्या वेळार तांणी म्हळें कितें, आमी एक उंचलें शहर बांदया, सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरुज आमी बांदया, अशें आमी एक व्हड नांव करतले हांव आनी सगळे पृथ्वेचेर शिंपडोवन वेचें नांव तें जातलें. पळया, महाबाबिलोनाक पडोवंक वा नासाक कारण कितें हें म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथाच्या बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत असो बरयलां. तांणी म्हळें आमी एक बुरुज बांदया आनी हें आमकां व्हडलें नांव जोड दितलें आनी सगळ्या संवसारार शिंपडोवन दित आसलें नांव. केदाळ मनीस आपणाचें नांव ह्या संवसारांत व्हरतें, म्हजें प्रास व्हरतो कोणीय ना, म्हजें प्रास व्हरतें कितेंच ह्या संवसारांत घडोवंक साध्य ना, हांवूच सगळें म्हणून चिंतून कितें करूंक वेता. थोबळ हें जावन आसा फातक हंकाराचें आनी गर्वाचें आनी तें पणाचेंच. मोगाच्या भावनान भयणीनो, हें घडलां हंपुराबीथंय, हें घडलां नेबुकदनेझराथंय, हें घडलां सद्दाम हुसैनाथंय. आनी कोण गर्वान जिवंक मुखार सरतात त्या सकड मनशा थंय हेंच घडलें आसा आमी पळयता. कित्याक मनीस जावन आसा सैमान पातकी. त्या देखून जें कितें सैमान आमी वमता तेंच तें वाडोवन येता. केदाळा आमचें सैम पातकी आसा, अस्कत आसा आनी अखमानाचें आसा, तर जें कितेंय आमी करता तें जाता अस्कतकायेचें, तें जाता अखमानाचें. जें स्वरूप सोम्यान सर्वेस्परान आमकां पयलें दिल्लें तें आमी होगडयलां. त्या देखून आमकां नीज स्वरूप आमचें आजून उरोवंक ना. आमी जाल्यार अखमानाचीं, आमी जाल्यार अस्कतकायेचीं. त्या देखून आमी खंयचेंय करता जाल्यार कितें करता तें अस्कतकायेचें जाता, तें अखमानाचें जाता. त्या देखून आमचे बसत देवा मुखार रावाजे जाल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्त.
आनी जुवांव आमकां सांगता एक शेळी आमच्या मुखार वेतली आनी ती शेळी सर्वेस्परा मुखार आमचे बसोत विनाती करतली आनी आमकां सुडवण मेळटली. ह्या शेळयेच्या रक्तान मात्र आमी देवा बापा मुखार रावंक शकता, आमचेच तकी न्हय. त्या देखून आमी कोणीय म्हणोंक जायना हांव सीदा देवा कडेन उलोवचें, डायरेक्ट बापा लागीं उलोवचें, हांवें सीदा बापा लागीं गुमसार जावचें. साध्य ना. मनीस जाल्ल्या कोणीय बापा मुखार रावंक साध्य ना, कित्याक आमचें सैमस पातकाचें आनी अखमानाचें आनी अस्कतकायचें. देखून आमचे बसोत जेजू क्रिस्त मदें रावता, आमचे बसोत आपले रगत वारयता आनी ताच्या रक्तान मात्र आमी बापा लागीं मागोंक शकता. देखून सर्व आमची मागणी तुमी पळया, मिसांत जावंक पुरो आनी खंयसर जावंक पुरो, आमच्या मागणें आखेर जावचें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हळ्यार आमी बापा लागीं सीदा आमी मागता बापा लागीं म्हणना, आमी म्हणटा आमचें मागणें सगळें जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. म्हणजे आमकां आसा एक शेळी, एक जेजू क्रिस्त जाचें रगत आमचे बसत वारयलां आनी ताच्या नितिवंतपणा वरवीं मात्र आमी बापा मुखार रावंक शकता. त्या देखून बापा मुखार कितेंच गर्वाचें अहंकाराचें रावंक साध्य आसना. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमकां जेजू एक सत्राय दिता. सत्राय दिवन सांगता, केदळा शहराचो नाश जावचें तुमी पळयतात, त्या वेळा तुमी थंय तावन भायर सरा. आनी हेंच उतर अब्राहमान लोटाक सांगलें. सोदोम आनी गोमोरा नाश जावच्या फुडें अब्राहम लोटाक सांगता थंय तावन बेगीनच भायर सर, कित्याक थंयसर नाश जावचो आसा, देसवाड जावची आसा. त्या देखून तूं आनी फुडें थंय रावं नाका. त्या फटकेऱ्यांच्या खोट्यांच्या मेळेंत तुवें रावचें सोमानय, तांचे तावन भायर येवंक जाय, तवळ मात्र तूं बाचाव जातलो. आनी हीच सत्राय आमकां हर एकल्याक आयचे वाचपाक आमकां दितात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर नासाक वरच्या मनशांच्या मेळेंत आमी आसां, जर खंयचेय आमकां खोटेपणाक व्हरतात असले कामां आमच्या तावन जातात, जर आमी एका परिसरांत आसां, त्या परिसरांत खोटेपण चड आनी चड जाती आसा आनी तें आमकां चड आनी चड आकर्शीत करता आनी आमकां ताच्या वाटेन व्हरूंक दीस आनी रात म्हणले परी तें ओडून व्हरता, तर आयचें उतर आमकां सांगता त्या परिसरांत हांव, त्या खोटेपणाच्या मेळींत हांव, त्या खोटेपणाच्या मनशाच्या सांगातपणांत हांव भायर सरा. कित्याक झडटी जावची आसा आनी ही झडटी जातना खंयचेंच ताच्या दोळ्या मुखार रावचें ना. सर्मेस्त सर्व संगती हुमटून तो दर्यांत उडयतलो, कित्याक असलें खोटेपण फाटी येवंक साध्य आसना, असलें खोटेपण फाटी येवंकच नजो. देखून गर्वाच्या पातकांत हांव, हंकाराच्या पातकांत हांव आमी सत्राय घेवया. आनी हें देवाचें उतर आज सांगता जशें महाबाबिलोन पडलें आनी तें परतून उबें जावंक शकचें ना, तशेंच गर्वाचें बाबेल कितें आमी बांदता, गर्वाचें महाबाबिलोन कितें आमी बांदता, तें उरोवंक साध्य आसना. कित्याक बापा थंय खालतेपण मात्र उरता आनी त्या खालतेपणान जियेल्याक मात्र सोम्याच्या लग्नाच्या जेवणाच्या उत्सवाक आमकां आपोवणें मेळटलें आनी तें आपोवणें मेळलेलें भागी.
भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या लेखे पयसपीच्या आदाराक सुरस्फूर मानून घेव. मोगाळ बाप्पा आमी तुका भेटयता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या गुटांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तो आमकां वांटो दिताय. ह्या बलिदानाचें पोळ घेवन भाग्यवंत आंद्रू आनी सांगाती तुज्या धैर्यादीक रक्त साक्षांनी कुर्साचे वाटेर जेजूचो पाटलाव केलो. आमी भक्तीन हो यत्न भेटोवंक धैर्यान त्याच कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत अँड्रू आनी तुज्या ह्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हेच परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्परतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा करो सोम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमाचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजुकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आरमरे देवाचे माई संगाती सांजुजे सोपती
अखेम दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुमयान शिकेल्ल्या मागण्यात आम्ही सांगता म्हणून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus.
मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तूं जेजू कष्टान मोज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तूं जेजू कष्टान मोज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू प्रार्थूया. कनवळ्या बापा तुझ्या पुताचे अमले कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय ताचे वरवीं तुज्या मोगांत तीर रावूंक तुज्या जिवान जियोंक आनी सर्व अडकळींचेर सैत व्हरून तुजेशी वचूंक भगवंत अंद्रू आनी ताच्या संगती रक्त साक्षांचे परबे समायार आमकां फबक म्हण आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर सदां काळ आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेना मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावचे येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकार नेमीत वयस नाव ताका पावूं जालें निळ्यार शिकयलेलो जेजू ख्रिस्ती मना वाडलो आतां तुज्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. परागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमचें तें सवां बाळो जेजू तें उबारया. ह्या घडये मागीर आमी आमच्याच कुटुंबां बसवतो आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व संद्यां बसवतो. आजच्या दिसा कोणी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांचोय आमी उडास ह्या घडये काडया. मागीर आमी आयच्या दिसा सर्व तरांच्या पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी बसवतो. संपूर्ण आमच्या घरांनी तीं आसात प्रायस्तां आसात वा आस्पत्र्यांनी आसात बाळजूची गुण करची सकत तांचे बसत आमी ह्या घडये मागया. कामाच्या सुज्ञेर आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणी बसत युवजांना बसत आमी मागया. लग्नाचो सक्रामेंत जोडल्या नव्या जोड्यां बसत आमी मागया. भुरग्यांच्या देण्या बसत मागच्या जोड्यां बसत तशेंच प्रसूतपणाचे दीस लागीं जाल्ल्या स्त्रियां बसत आमी मागया.
ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसत भावां बसत ह्या घडये मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेसू बाळका, तुझी सर्व पदव्याच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव तेमकां कलोलो आसता. तुका पातीन उरला मारतल्यास मेस तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्या बक्षिता तशें आमची पदकां आमकां आनी आमकां ताण लेपरून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवसुपोत मनीस जालो. आमचे मदेचे येयलो. नमान मरी कृपेन बरयलें सिमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. मरी मरी देवाचे आमो पेका ती विनंती करात आनी आमच्या मनाची आनी देवसुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदेचे येयलो. नमान मरी कृपेन बरयलें सिमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. देवाचे आमो पेका ती विनंती करात आनी आमच्या मनाची आनी देवसुपोत मनीस जालो. आमचे मदेचे येयलो. नमान मरी कृपेन बरयलें सिमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. या जपंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका तुजे दीस घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वदा. आमेन. बाळक जेजून केल्ल्या स्वरूपकारां करगा देवन सांगता म्हणया. हे भोव उदार बाळक जेजू तुझे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या इद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी बरें दिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाची माची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली देवीक मजत सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळ जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. Sangal, ik sur porna,
दुस्मानले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.